शुक्रारा मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकरांची मंत्री आमदारांनी सचिवालयात भेट घेतली। 3 दीस ब्रेक घेवन सोमारा सावन कामकाजांत मुखेलमंत्री लक्ष घालपाचे आसात। मात मुखेलमंत्र्याच्या आगमनात सगळ्या मंत्री आमदारांनी खोस उक्तायल्या। आरडेक्सको खातीर पर्वरेच्यान गौतम शिरोडकार। सगळ्यांना एकदम खुशी तो सेम इज also and is back to work. So now helping उलोवप तशें कांय ना आमी ताजे हेल्थाची सांगलां बॉडी ट्रिटमेंट आमकां सांगलें ताणें एवरीथींग वॉज ओके एंड तो आतां स्पीकिंग वेल एवरीथींग वेल एंड द व्हेरी फॅक्ट तो आयज आयला हांगा बदला दॅट शोज that he was very eager to come back and to start his work. चड कांय जावना डिस्कशनाचें फक्त आमी हेल्थाचें बरें आसा ते कामान बिजी आसा पयलींच्या पेक्षा चड उत्साह दिसता तब्येत बरी आसा। आनी कितें फायलीचें बीन डिस्कशन केलें थोडेशें जालें जुजबी कितें तरी आमी उलयले डिस्कशन केलें आतां बसी 1-3 दीस ते मातशे रेस्ट घेतले सोमारच्यान सुरू जातलें सगळें। थिंग कांयच ना मुख्यमंत्र्याकडून जीव सामको खूब धादोस जाल्लो आसा। गोंयकारांची एक आनंदाची ही गोश्ट आसा जो मनीस हें गोंय मुखार व्हरपाक शकता तो आज सगळ्या संघर्शाचेर मात करून आज आमच्या गोंयान आज पाविल्लो आसात। मिटींग वगैरे कांयच जालें ना फक्त आमी हाय हॅलो बाय करपा खातीरच मेळिल्ले आसात। मिटींग सोमाराक घडी एखाद वेळ 5 वरांचेर आमची कॅबिनेट मिटींग जावपाची शक्यता आसा। अजून पर्यंत निर्णय जाले ना आमकां फाल्यां मेळटलो एज पर ताजें काम जाले नंतर आमी तांकां सांगिल्लें आसा तूं थोडोसो टायम घे इतलो टायम घेतिल्लो आसा थोडेशें रेस्ट घे नंतर फूल स्विंग आमी सगळ्या गोंया खातीर बरे तरेन मुखार काम व्हरया। समस्त गोंयकाराच्या प्रार्थनेचेर आनी पणजेकाराच्या आशिर्वादान आयज आमचो मुख्यमंत्री माननीय मनोहर भाई परत गोंयांत येवन आपल्या कामाकय रिज्यूम जाले। आयज सगळे ब्रिफिंग्स आशिल्ली स्पेशली डेफिनेटली ऑल ब्रिफिंग्स अबाउट लॉ एंड ऑर्डर अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन अबाउट अदर इश्यूज आनी डेफिनेटली ऑल फायली बिली क्लियर करपाचें काम चालू आसा। हांव बरो नाशिल्लो त्या वेळार तुमच्या सगळ्यांच्या आशिर्वादान पाठिंब्याक आनी प्रार्थनेक लागून परत एकदा उपचार करून तुमच्या मदीं हांव कामाक रुजू जाला। तुमचे आशिर्वाद अशेच आसतले अशें हांव मागता तुमचे कडेन आनी तुमकां सगळ्यांक खात्री दिवंक सोदता की गोंयच्या विकासा खातीर गोंयच्या बरें करपा खातीर हांव तुमच्या सेवेक सादर आसतलो। देव बरें करूं।